ಆನು ಸಂಖ್ಯೆ 32, ಗೀತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 39, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೇ ಸಜೀವವೇಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನಿಂದು ಆನಂದಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೇ ಸಜೀವವೇಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಬಲಿಪೀಠವ. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಬಲಿಪೀಠವ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ,
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 हरे God जिसु प्रभु जिसु महिमा जिसु स्तुति तुका जिसु जय जय तुका जिसु आराधना तुका जिसु hallelujah, hallelujah, hallelujah. जीवित दिवसो उंडो जावंक या संवसारा गायलोय आमची आत्मीक भूक भागोवच्या खातीर आमचे सांगात रावच्या खातीर आमकां दिसपते सांगात दिवच्या खातीर आनी प्रत्येक या पवित्र साक्रामेंटा मालिका तूं आमचे सांगात हजर आसा इसोमिया ह्या घडये तुज्या हजरपणान वळखून घेता आमच्या खास जमानांत हांव तुका आमी नामान करता आराधन करता हांव तुका आमी स्तुती करता इसोमिया तूं आमचो देव तूं बरो देव तूं आमचे सांगात रावून आमकां आयकोवचो आमचे जिविताच्या कष्टा दुखांनी आमकां भावचो आमचे जिवीत चलोवन वचो तर इसोमिया तुजेर वाक्य परत आमी सबाल जाण हांगासर आसा आनी तशेंच विविध माध्यमां मार्फत ह्या आराधनांत सबाल जाण वांटेली जावन आसा इसोमिया हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तुजो स्पर्श हर एकल्याक दी इसोमिया तुजी दया काकूत हर एकल्याच्या जिविताक वाडोवन दी इसोमिया हर एकल्याक बरें पद इसोमिया तुजे कृपेन इसोमिया शांती समाधान दी इसोमिया बरी भलायकी बरें पद दी इसोमिया आनी आमचें जिवीत तुका चलोवन इसोमिया इसोमिया तुका जावं आराधना आनी नामान इसोमिया तुका जावं मान आनी वगळाप इसोमिया तुका जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो एक घडी आमची थकली आमी बघावया ह्या बहु पवित्र साक्रामेंतांत आमचो सोमी आमचो देव खरोच आजार आसा आमचे खातीर परत ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक दिवच्या ताजे कृपे बेसावांनी आमकां भरच्याक आमच्या काल जमानाक शांती समाधान संतोष तृप्ती लाभोवच्या खातीर आमचो देव आमचो स्वामी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा जिवो आजार आसा ह्या देवाक ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नमान करया आमचे तकले आमी बागावया ये जेजू क्रिस्ता तूं सोडवून दरा म्हण ताका आमी उलो मारया आमच्या काल जमानांत हांव आमच्या काल जमानाचो मान ना मान ताका आमी भेटोवया मगाचें नांव खाल जमानांत हांव आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी किरकोळ तो वर्तो तो बळवंत आमचो देव आमचो रचणार पोसणार सांबाळणार चलयणार हे सत आमी वळखून घेवं आमी ताची किरकोळ रचना म्हणल्यार वळखून समजून त्या सोमया म्हाका सरपडून त्या सोमयाक जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या तूं आमचो आमचे खातीर मनीस जाल्लो आमचे खातीर जिविताचो उंडो जाल्लो आमकां जिवीत दिवच्याक आयिल्लो हें सत वळखून घेवन एक घडी त्या सोमयाक आमी आराधन करया नमान करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाचें नांव संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करया जे कितें ते सवा आमच्या काल जमानांत मागणी आसात कितें आसा सगळें आमचे दूख बेजाराय सगळें ह्या घडये ताच्या पांयां तळा समर्पण करया ताचें हजरपण वळखून घेता आसतना आनी त्या सोमयाक आमच्या खाल जमानांत थावन आमी नमान करया आराधन करया स्तुती करया आमी गावया सांगाता Jesu Krista तो सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता Jesu Krista सोडून दरा Jesu Krista सोडून दरा सरपडून तुका नामान करता आराधन
द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Somista mi bășia măgăcenă. João Evangelho अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणता, देवानं संसाराचो असो इमो केलो की ताच्या एकल्याच पुताक या संवसाराक धाडलो. आणि त्या देखून या सक्रामेंतांत आसो तो देवाचो पूत देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन या संवसाराक आयिल्लो. ताचे खातीर न्ही, बगार आमचे खातीर आमकां हर एकल्याक देवाचो मोग उगडापें करच्याक, देवाक लागीं हाडच्याक आनी देवाची कृपा मजत आमकां लाभोवच्या खातीर आनी देवा आनी मनशां मदें एक मध्यस्थ जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. आनी त्या देखून त्या जेजून हर एक फावटी उलयतना म्हणली उतरां आमी उडासा काडल्यार तो म्हणालो, म्हज्या बापाची खुशी करचेंच म्हजी तान आनी भूक. म्हज्या बापाची खुशी करची, म्हजी खुशी करची न्ही. कित्याक म्हज्या बापान म्हाका पाठयला ह्या संवसाराक म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार ताची खुशी करच्याक हांव ह्या संवसाराक आयला म्हणलें. जोआंव एवांजेलो अध्याय 5 वाक्य 19 म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता, शिवाय आपणासता की पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूतय करता. त्या देखून बापाचें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूंक, बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू बापाची खुशी करता, बापाचें मिसांव जारी करता आनी बाप कितें करूंक खुशी व्हरता आनी थंयच ह्या संवसारांत मुंदसून वेता. आनी त्या देखून आमी पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या जिविताचेर नदर घाली जाल्यार आमी वाचता, आमी नियाळ करता मस्त बडी. जेजून मस्त वेळ त्या वरे विंगड सुवातेक वचून बापा सांगाता बसलो, बापा सांगाता करशिल्लें, बापा लागीं आपणाचें सूख दूख वांटून घेतलें, बापाची मजत कृपा ताणें मागली आनी त्या मजतीन त्या कृपेन कितेंय करूंक साध्य म्हणून ताणें चिंतलें आनी तो मुखार गेलो आनी बापाची खुशी करनंतर तो मुखार सरलो. मातेव एवांजेलो अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 3 म्हणटा, लोकांक धाडण जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटाना तो एकलोच आसलो आनी त्या देखून जेजू वरे विंगड सुवातेक वेतलो बापा मुखार बसच्या खातीर, बापा सांगाता थोडो वेळ करसूनच्या खातीर, त्या बापा कडेन मागच्या खातीर, ताचे खातीर न्ही, ताचे खातीर मागूंक तो गेल्लो न्ही. ताणें कोणाक बरो दिसा मोदें भेटलो, कोणाची बरो जतन केली, सेवा केली, कोणाक बरो बरें गेलें, तांकां परत हर एकल्याक बापाच्या पांयां तळा समर्पण करूंक आनी त्याच बापाचें मिसांव मुंदसून व्हरूंक कितें करपाक गरज आसा हें सगळें जोन घेवच्या खातीर तो बापाच्या पांयां तळा बसतलो, बापा सरशीं तो वेतलो आनी थंयसर गेल्लो जेजू त्या बापाक अर्गां, होगळाप, आराधन, स्तुती हें सगळें ताच्या जिवितांत तो भेटयतलो. आनी त्या देखून जेजूच्या जिवितांत हर एक आजाप करतना पयलें तो सर्गाक वयर पळयता, आपणाची दिश्ट उबारता, त्या बापाक समर्पण करता, त्या बापाक अर्गां बलिदान दिता आनी ताच्या उपरांत तो कितेंय करूंक फुडें सरता. मातेव एवांजेलो अध्याय 15 वाक्य 30 आनी 57 जेजून 4000 लोकांक जेवण दिल्लें आनी थंयसर वाक्य 30 आनी 6 म्हणटा, उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिले. त्या देखून हर एक करतना, आजाप करतना, बरें करतना पयलें देवाक अर्गां दिता, देवाची स्तुती गाता, देवाची कृपा मागता आनी त्या मजतीन तो कितेंय करूंक फुडें सरता. आनी त्या देखून ताच्याय जिवितांत वरे विंगड सुवातेक वयचें, बापा सांगाता बसचें, बापाक अर्गां वगळाप दिवचें, हें जेजूच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसलो मोगाच्यानो. आनी त्या देखून आमकांय आराधनाचो वेळ विशेष जावन ह्या वरे विंगड सुवातेक येवंक, सोमयाच्या पांयां तळा थोडो वेळ बसोंक, त्या सोमयाक अर्गां वगळाप दिवंक, त्या सोमयाची स्तुती गावंक आनी त्या सोमया मुखार बसोवन आमची काल जामनां उक्तीं करूंक, ती खाली करूंक, आमची बोगनां ताचे कडेन सांगूंक आनी ताका आयकूंक,
ताची मजत आनी ताणें आमची पाट दाबरचें, आमकां बुजोवन दिवचें, आमकां धैर्य दिवचें, तें घेवंक आमी हांगासर येवचें मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून हो वेळ एक पवित्र वेळ, आनी हो वेळ आमच्या जिविताचो वेस्ट न्ही, निर्पळ वेळ न्ही. हो वेळ कुरपे बेसांवाचो, हो वेळ आशिर्वादाचो, हो वेळ देवा सांगता एक वर्सो मोगाल भवन आनी भयणीनो, हो पवित्र वेळ आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो जावन आसा. असलो अनुभव ह्या आराधना वेळार आमकां हर एकल्याक जायचे मोगाल भवनो आनी भयणीनो. मार्काचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 30 आनी 2 आमी वाचलें जाल्यार गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू थंयसर मागणें करून गेल्ल्या वेळार थंय सन्निवेश थंय घडीत आमचे मुखार आसा. तो मोळ्याक येवन पावलो. सिसांक ताणें सांगलें, हांव मागणें करीसर हांगा बसा. हांव म्हज्या बापा कडेन मागता. म्हजी बोगणां, म्हज्या काळजाचे अत्रेक, म्हजें दूख हांव ताचे कडेन उलोवंक आयलां, ताका सांगूंक आयलां, तुमी बसा, म्हजें मागणें जाता म्हणसर. आनी लुकाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 40 आनी 2 म्हणटा, तो गेलो, सर पडलो आनी मागणें करूंक लागलो आनी म्हणालो, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, तरी पण म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. ताची बोगणां, ताच्या काळजाचें दूख बापा मुखार उक्तें करता, सगळें बापा मुखार दवरता आनी म्हणटा, बापा तुजी खुशी वय जाल्यार, तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार, तरी पण म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावं. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हर एका मागण्या वेळार आमी येवचें यंत करूं मोगाचें न्हू. पयल्यान पयलें वो वांटो आमी करच्या खातीर ताका सांगूंक, अरे हांव भोगतां, अरे म्हज्या जिवितान असलें घडोवन आसा, अरे म्हजें दूख, म्हजी बेजाराय, म्हजें कूड घडिता हें साध्य आसा जाल्यार, तुजी खुशी जाल्यार हें पयस कर. जर तर तुजी खुशी हांवें हें घेजय, हांवें भोगाजय, हांवें सोसी जाय जाल्यार म्हाका मजत दी, म्हाका कुरपा दी, तुजी कुरपा म्हाका पुरो. हें सा पावलान म्हणलें, ताची कुरपा आमकां पुरो. जर तर ताची कुरपा आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच उणें ना. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजून ह्या वरे विंगड सुवातेचेर बापाचो अनुभव जोडलो. बापा सांगता तो एक व्हडलो आनी त्या घडये ताच्या आट्या विटेंत कश्टा दुखांनी ताका धैर्य बसावून समाधान लाभल्लें. आनी त्या देखून तो जेजू ताचे सिसांक आनी आज आमकां हर एक लागी म्हणटा. लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 9 म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. त्या देखून आमी मागतना, सोदतना, बडयतना आमकांय मेळटा मोगाचें न्हू, आमकांय लाभता, आमकांय उक्तें जाता मोगाचें न्हू. तो अनुभव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी आमी जोडूंक जाय. तर एक घडी सगळें आमी दोळे धांबया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमच्या भितर एक घडी त्या सोमयाचो अनुभव आमी जोडया मोगाचें न्हू. तसो सोमी गेत्सेमनी मळ्यांत सर पडलेलो, वरे विंगड सुवातेचेर बापा मुखार सर पडलेलो. आज म्हाका आनी तुका म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. मोगाल भावा आनी भयणी, ह्या पवित्र थळार आमी आसां, त्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसां. ह्या जेजून ताच्या जिवितांत सगळे आटाविटे, दूख, कोडू घडिता आनी ताच्या जिवितांत होगळाप हें सगळें अनुभव केल्लो. तसो जेजू म्हज्या आनी तुजे मुखार आजार आसा मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका कोणी मनीस समजोवंक सलवाती तरी म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो देव तुका आनी म्हाका समजोवंक सलवासावना मोगाचें न्हू. तुजी आनी म्हजी हर एकल्याची बोगणां, तुजें आनी म्हजें हर एकल्याचें दूख,
तुझ्या आणि म्हज्या हर एकल्याच्या आमच्या काळजाचे आटे विटे तो पळयता मोगाचेनो. ताका समजाता तो आमचे संगी आसा. आनी ह्या भोव पवित्र घडये, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा मोगाचेनो. हांव इतू वरविंगड सुवातेक वेताना ताच्या पांयां तळा बसतना मोगाचेनो तो आमकां लागीं येता, आमचे लागीं उलयता, आमची पाट तापडता, आमकां सांगात दिता मोगाचेनो, आमची दुखां पुसता. त्या सोमया मुखार आमी आसां, त्या सोमया मुखार आमी आसां. जेजून बापाचो मोग साकलो, अनुभव केलो, बापाचो सांगात ताणें भोगलो. तर मोगाच्या भावा भयणी, आमची ही काल जमाना आमी उक्ती करया मोगाचेनो, उक्ती करया. आमची ही भोगणां ताका आमी सांगया, ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचेनो. तोय म्हाका बुजयता, तोय म्हाका सांगात दिता, तोय म्हाका आयकता. मोगा भावा आनी भयणी, आमी मागताना आमकां मस्त लागीं येता तो. आमच्या बगलेक तो रावता, आमची दुखां पुसता, आमकां धैर्य दिता. तसलो म्हजो तुजो देव मोगाच्या भावा भयणी. त्या लागून एक घडी मौनपणी जे कितें तुमकां सांगूंक आसा, उलोवंक आसा, तुमची खाल जमाना ताका उक्ती करूंक आसात, एक घडी आमी उक्ती करया मोगाचेनो. आमकां ताच्या पांयां तळा संपूर्ण तरान समर्पण करया. हो मेल्लो देव न्ही, हो जीव देव, ह्या देवा मुखार आमी आसां. ते लागून उलोवया, ताका आमी सांगया आमच्या काल जमानाची भोगणां. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ आराधने निमागे. या उतरांनी विणलेले हे गीत आमी गावया. सुमी आमच्या सांगता, आमच्या बगलेक आसा, कोणी आमकां सांडल्यारी सोडल्यारी तो सांडिना, तो सोडिना, आमकां सांगात दिता. त्या सुमयाक आराधन कन, नमान कन हे गीत आमी गावया. सकड आमी उबे रावया मोगाचेनो. पान संको 29 29 ಪುಟ ಸಂಕೋ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. आमी पयन करतना आमच्या पयनार आमकां सांगात रावचो, आमकां मोग दिवचो, आमकां सांबाळून व्हरचो, हर एका घडये राखचो, आमच्या बगलेक रावचो. आमचो सोमी आमच्या मोगार आसा, त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाचेनो. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ
ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ, ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. आम्ही दिल्ल्या घडये आमच्या बगलेक रावून आमकां राखसो सांबाळसो, आमच्या मोगाचो सोमी ताची खुशी आमी करन. ह्या संवसारांत आमी जियेतना त्या सताच्या नितीच्या वाटेर आमकां चलोवन वरचो आनी त्या सता नितीच्या जिविताक प्रतिफल दिवचो. सोमी आमच्या बगलेक आसा, आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ, ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumista mi busha magachino. Lucas Evangel ade 11 वाक्य 1 एक पोटी जेसू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जाताच सिसा मधल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हणे, सोमिया जुवावन आपल्या सिसांक शिकयल्या बरी तो आमकांय मागणे करूंक शिकय, आमकांय मागणे करूंक शिकय. आतां सिसांनी जेजू लागीं मागणे करूंक विचारलेल्या वेळार जेजून सभा संगती विविध जाग्यार आपल्या सिसांक सांगलें आसा. मत्तेवाचो एवांजेल अध्याय 6 वाक्य 5 म्हणटा, तुमी मागतना खापाट्या बरी जायनाकात. म्हळ्यार आमचे मागणे आनी एकल्याच्या देखी खातीर न्ही, आनी एकल्यान पळोवच्या खातीर न्ही. त्या देखून जेजून फारिसेवांक शास्त्र्यांक खांडान गेल्लें. मार्गार रावून कोनशांनी रावून गोंडे फुलोवन सगळ्यांनी पळयचे. आमचे मागणे तसलें न्ही, खापाट्यांचे मागणे जावन वचो म्हणलें. तुमी मागतना अनुभवार्थ बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव तें आयकतलो म्हूण चिंतात. आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते
तुमचो बाप जाणा त्या देखून आमी मागतना मस्त बडा करी जाई म्हण ना म्हणून जेजू म्हणटा गुपीत आसा तो बाप आमची खाल जमाना पळयता आमकां मागलें दिता अशें म्हणटा आनी एक येवं पुरो हें कॅरेस्मॅटीक मागणें आमी इतलें व्हडल्यान मागता इतलें बोबो घाल मागता इतलें आलेलुया आत वयर घाल मागता तर हें गरज ना गे म्हाका हें सगळें गरज आसा हें सगळें मागण्याचें सुरविल्लें अंत आमकां देवाक लागीं येवंक देवाचो अनुभव जोडूंक मागणें करूंक आमकां हें सुरविल्ल्या अंतर हें पुरो गरज आसा ताच्या उपरांत आमी थोडो वेळ मौन बसा जाय आमची काल जमाना ताका उक्ती करी जाय आनी ह्या काल जातावन त्या काळजा कडेन त्या सोमया कडेन आमी उलोवंक जाय मोगाचें न्हू असलें आमी गडाचे खाली आमी एकाच जाग्यार म्हणजे व्हडल्यान मागणें बोबो घाल मागणें थंयच रावचें न्ही हे सुरविल्लो अंत गरज आसा सुरविल्लो अंत आमकां जेजूक लागीं येवंक जेजूच्या पांयांतळा येवंक आनी मुरये बरी जेजूच्या पांयांतळा बसून ताका मौनपणी आयकूंक मौनपणी आमचे काल जमाना ताचे कडेन उक्ती करूंक हो एक अवकाश मोगाचें न्हू हो एक अवकाश आनी त्या देखून हे कॅरिस्मॅटीक मागणें असली मागणी आमकां मागण्याचो स्पिरीट आमचे थंय जिवो करतात देवाक आमकां लागीं हाडटात आनी ताच्या पांयांतळ बसूंक त्या वरवींगड सुवातेक येवंक आनी थोडो वेळ ताचे सांगात करसूंक आमकां आदार दितात मोगाचें न्हू आयचे दिसाचो वांजेल आमी पळयलो जाल्यार लुकाचो वांजेल अध्याय 18 नितीकर्त आनी विधव स्त्री आनी तो नितीकर्त म्हणटा देवाची भिरांत जावं मनशाची पुरवा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाची भिरांत जावं मनशाची पुरवा जावं ताका नातरली आनी वाक्य 5 म्हणटा देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखीना करें तरी हे विधव स्त्रियेचे दोशी खातीर पूण हांव तिका न्हीद करून दितलो नाजाल्यार परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातेली त्या देखून मोगाचें न्हू आतां तो निती करत बरो वा खोटो त्या खातीर न्ही पूण ही स्त्री ताच्या घरा बागला येवन मागतेली परत येली आनी ताका इतलें इरिटेशन किरी बगतलें हिका दिना जाल्यार वचना आनी त्या देखून पण हांव तिका दितां तिका न्हीद दितां म्हणलो तो म्हणटा आनी त्या देखून त्या स्त्रियेक कितें न्हीद लाभोंक आसली लाभयता मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमी मागतना असल्या मनोभावान जेजूक लागीं येजे मोगाचें न्हू आनी निरंतर मागा जाय मागणें म्हळ्यार इन्स्टंट न्ही एका घडये मागले आनी एका घडये लाभचे न्ही थोडे फावटी लाभोंक पुरो थोडे फावटी आमच्या मतींत आसा टॅप उक्तें करतना उदक वालता पळय तशेंच आमी देवाक आयिल्ल्या कोडले ताच्या पांयान बसल्या कोडले हें वाळोवंक सुरू जायचें करपा वाळेचें मागलें म्हाका मेळोन तो वाळोवन वचचें आमची थोडे फावटी भोगना तशी मोगाचें न्हू पूण मागणें निरंतरी मागणें जायचें आनी ताका एक उदाहरण दिवचें जाल्यार माथ्यो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 1 तावन त्या कानानगन स्त्रियेचो भावार्थ आमी पळयलो जाल्यार आमकां समजता मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांनी हें घडीत आमी उडासा काडले जाल्यार ती म्हणटा बोब मार म्हणाली दनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजी दूख देवसार लागून भोव चड वळवळटा ती इतलो बोबो घालता पूण हो जेजू एक शब्द उलयना ताच्या तोंडांत पवित्र पुस्तक म्हणटा एक उतारी येना तो ती स्त्री आनीकी बोबो घालन सिसां फाटल्यान येताना सीस खाले म्हणटात जेजूक आळे तिका येपटी धाड न्हू सोड आनी आमच्या फाटल्यान बोबो घालीत येता इरिटेशन जाता किरी जाता तिका कांय म्हणी दी पूण जेजू तक्षणाक घाले म्हणटा इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या म्हूण म्हाका धाडला जेजूचे स्टेटमेंट इतलें मात्र ताचे चड कांय म्हणना इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या म्हूण म्हाका धाडला परतून ती म्हणटा सहिबा म्हाका पाव परतून जेजू म्हणटा घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्ही परत ती म्हणटा ते नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही पळय त्या स्त्रियेची पातये न्ही तो भावार्थ आनी त्या देखून हाचे वरवीं साध्य आसा मागल्यार म्हाका दिता आनी त्या देखून ताच्या फाटल्यान जेजू फाटल्यान येवन परतून म्हणल्या बरी जेजू कडेन मागता आनी निमाणे जेजू म्हणटा बाये व्हरतो तुजो भावार्थ तिणें मागलें तिका लाभलें मोगाच्यानो त्या देखून मागतना
एक गूंड भावार्थ आसा जाय आनी एक निरंतरी मागणे आमच्या जिवितान वाळा जाय. मोगाच्यानो सा मोनिका आगोस्तिनाची आवय तिने कितलीं वर्सां निरंतरी पुता खातीर आगोस्तिना खातीर मागलें आनी त्या मागण्याचो फळ तिका लाभलो आनी तिच्या जिवितांत बरेंपण लागलें. मोगाच्यानो आज आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घाली जाल्यार काजारी जिवीत मोडून आसात, कुटुंबांत वांटे फाटे जावन आसा. कित्याक एक कितें म्हळ्यार आमचे मस्त मागणे उणें जायतालां. मागण्याचेर पातयेनी ना, देवाचेर पातयेनी ना. आमी निरंतरी मागचे ना, खंय एका घडये गरज पडटना मागचें असलो मनोभाव आमचे थंय वाळून आसा. थोडे दिसा आदीं आमी MFCचे थोडे सांदे म्हज्या सांगाता आमी 2 पिरगजांक एक सेमिनार कंडक्ट करून गेल्ले आनी थवळ एका भयणीन उलयतना तांकां दादल्यांक स्त्रियांक उलयतना तिणें म्हणलीं उतरां म्हाका उजार आसा. ती म्हणाली कितले जण दादले दिंबी घालन आत वयर घालन तुज्या बायले खातीर पत्नी खातीर हर एका दिसा मागतात. कितल्यो बायल्यो हर एका दिसा दिंबी घालन तुमच्या दादल्या खातीर हात वयर घालून मागतात. आमी कोणी मागना म्हज्या दादल्या खातीर, म्हज्या पत्नी खातीर, स्त्रिये खातीर. आमी कितलीं जाणां हात वयर घालून मागता. आमी दुरसोंचे मात तो सोमाना ती सोमाना मस्त बडी हेंत आमच्या जिवितान करता एकामेकाक दुरसोंचे. पूण ती म्हणाली कितलीं जाणां आमी दिंबी घालून हात वयर घालून मागता आनी जर तर मागता मागण्याचो फळ थंयसर जाता. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, तरी मागतना सोमी इतलेंत म्हणटा भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तो म्हज्या पांयान तळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, केदींच हांव तुका सांगचो ना. हें मागण्याक मेळची जबाब. मोगाच्यानो केन्ना हांव भावार्थान पातयेनीन जेजूच्या पांयान तळा येता, त्या जेजू लागीं निरंतरी हांव मागता आनी मागता आनी मागता. तवळ जेजू म्हणचे उतरां दित भियेनाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, हांव केदींच तुका सांगचो ना. मोगाच्यानो तर एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात दोनी आमच्या उस्त्याचेर आमी उदारे दवरया. एक घडी त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाच्यानो इतलेंत त्या सिसांनी जेजू लागीं येवन म्हळें सुमया आमकां मागोंक शिकय, सुमया आमकां मागोंक शिकय. आज आमी म्हणया सुमया आमकांय मागोंक शिकय, भावार्थान मागोंक शिकय. त्या कानान स्त्रियेन तुजे कडेन मागल्या बरी त्या पत्येनीन त्या भावार्थान मागोवंक म्हाका शिकय. सा मोनिकान तिच्या पुता आगोस्तिना खातीर मागल्या बरी निरंतरी कळमीत नासतना म्हाकाय मागोवंक शिकय. म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या दादल्या खातीर, म्हज्या स्त्रिये खातीर, म्हज्या आवय बापाय खातीर, म्हज्या भुरग्यां बाळां खातीर म्हाकाय दिंबयेर सरपडून हात वयर घालन दिसपरते मागोवंक म्हाकाय शिकय. सोमया म्हाकाय शिकय, म्हज्या सांगाता राव सोमया म्हाकाय शिकय. आनी तवळ मागण्याचो तें बोळ, मागण्याची सकत म्हज्या जिवितान हांव अनुभव करतलो. सोमया हांव अनुभव करतलो. तसलो गोंड भावार्थ म्हजे थंय रस. सोमया म्हाकाय मागोवंक शिकय. मोगाच्यानो पातयेनीन भावार्थान सोमया कडेन आमी मागया. मोगाच्यानो आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. परतून परतून सांगता वो देव मेल्लो न्ही, वो देव जिवो खरो देव. त्या देवा मुखार आमी आसा आनी त्या देवाक आमी आराधन करचें. न्ही पत्रांक, न्ही वस्तूंक, न्ही रुखांक, बगार जिव्या देवाक, जिव्या देवाक हांवें आनी तुवें आराधन करचें. त्या सोमया मुखार आमी आसा. जिवो देव, मागलें आयकोनचो देव. आनी आमकां म्हणसो भियेनाका बाळा, भियेनाका, भियेनाका बाळा, भियेनाका. आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा, भियेनाका. हांव आसा तुज्या सांगाता, तुज्या बगलेक हांव आसा. म्हज्या मागण्याक जबाब दिवचो म्हजो देव. त्या देवा मुखार आमी आसा. तर मोगाच्यानो आमची भोगनां, आमची पातयेनी त्या सुमयाचेर दवरून सुमी म्हाका आनी तुका कितें सांगता तें आमी आयकोवया. मोगाच्यानो पान नंबर 114 114 भियेनाका म्हज्या बाळां. ह्या घडये हें गीत आमी गायतना
त्या सुमिया सो मोग आम्ही अनुभव करूया साकिया सुमी तुझ्या आणि म्हजे नाव कन म्हज्या आनी तुजे लागीं उलयता म्हज्या आनी तुज्या मागण्याक ती जबाब म्हणलें आमी घेवया मोगाच्यान नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा पिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा मुखार तुसर दवरून म्हजो हात मुखार तुसर दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात दिता तुका हांव म्हजो सांगात पिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा पिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा बेन तुका दिसतना खंत तुका बघताना एकसुरो आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांडसोना हांव केदीस सांडसोना म्हणटा सोमी मोगाच्या भावा आनी भयणी तुका आनी आमकां हरी एकल्याक तुका दिसतना खंत तुका भोगताना बे तुका दिसतना खंत तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांडसोना हांव केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना हांव केदीस सांडसोना पिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोसताना निराश जावन बरवसो सांगताना पातयेनी सुकोवन सोलवोनी येताना सोमी म्हणटा केदीस सांडसोना बाळा हांव केदीस तुका सांडसोना तूं म्हजो बाळ तूं म्हजें बाळ हांव तुका सानिना हांव तुका केदीस सांडसोना पिडा तुका येताना कश्ट तुका धोसताना पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोसताना निराश सावन भरवसो संताना पातयेनी सुकोन सलवोनी येताना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
मुगचनो सा पावलो तिमोती बरयले दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 दिसाचे दुसरे वासा म्हणटा तुझ्या भुरग्यापणांत हांव पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात तुका तारान दिवंक सकतात असलें जाणवायेचें भांडार हें देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वाचूंक तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक तें उपकारता तेगून देवाचें उतार आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां प्रेरण दितात असलें आमचे सुखी तिदवंक सारके वाटेन चलोवंक तें सकतात असलें जाणवायेचें भांडार तर आतां तेंत देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता सुमेस्त आमी उबे रावया मोगाचें न्हू हें देवाचें उतार घेवन आमकांच आमी आयती करया हें देवाचें उतार पुरगतल्या हे आमच्या भावा खातीर हें देवाचें उतार आयकतल्या आम्हा सुमेस्तां खातीर हांगासर मात्र न्ही विविध माध्यमां मारिपाक जी कोण हें देवाचें उतार आयकता तांकां हर एकल्यागे बरेंपण तांचे कुडीन भलायकी सकत करपा वालच्या खातीर विशेश तरान ह्या देवाच्या उतराक आमकांच आमी समर्पण करून हें देवाचें उतार आयकूंक नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये संगता म्हणया दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये तेलांची सुचा दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर तेलांची सुचा दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5वो अध्याय 4थ्या वाक्यातावन 9व्या वाक्यापर्यंत ताणें उलोवन जातस सिमोंक सांगलें 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मसली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमोन म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मसलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोंक जालीं. तवळ दुसऱ्या दोणीन आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगातां मेळोन दोनींनी ताणीं मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो मुजे सरशिल्लो पयसर सुमया हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताजे सांगाती समेस्त विस्मीस जाल्ले. देवाचें उतार हें. आमी फाटल्या दिसांत हांव ध्यान करना सावन ग्रेस काय आमच्या समुदायान जोडीसय कशें तर आमच्या समुदायाच्यांनी ग्रेस सवेत म्हणल्या विशयांत आमी ध्यान करना सावन फाटल्या जमतांनी आमी पळयलें पयल्यान पयलें आमची मोत रुपांतर जावंक जाय. आमी ग्रेस्त मनीस जावंक जाय म्हणलें चिंताप आमचें दृढ चिंताप जावंक जाय. हांवें दान करी जाय हेरांक सहाय करी जाय आनी कशें विविध क्रिस्तांव राष्ट्रां जावंक पुरो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लंड कितें पुरा तशीं एक ग्रेस्त राष्ट्रां जावन आसात की तशेंच म्हजी समुदाय म्हजें कुटुंब आनी हांवें एक बोळादीक कुटुंब जावन 10,000 लोकांक दुखां पुसचो तसलो हात जावन आमी जियोंक जाय म्हणलें पयल्यान पयलें आमी हर एकल्यांनी
मानसीक तरान रुपांतर जायचें म्हणल्या विशयन नियाळ केलो. दुसरें आमी नियाळ केलो, जायसे आमी हर एकल्यानी मोलादीक आमच्या जिवितांत अनेकल्याचे समस्ये परिहार करूंक, केवळ अशे समस्ये म्हळ्यार सामान्य रितीर न्ही, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रितीर, विशिश्ट रितीर हर एका परिस्थितींत असल्या लोकांक तांचे समस्ये परिहार करूंक एक्सपर्ट जावंक पुरो तो डॉक्टर, त्या डॉक्टरा कडेन गेल्यार ही पिडा गूण जाताच. जावंक पुरो एक इंजिनियर, ह्या इंजिनियरा गेल्यार हें बेस्ट ऑफ बेस्ट जाताच. तशेंच हर एक आमच्या शेतान कोणीय तो जावं दी, एका रांदपी जाल्यार जावं दी, घरा आसचें ताणें रांदल्यार एकदम बरें जाता म्हणलें, तसलें एक विशिश्ट मोलादीक व्यक्ती आमी जावचे विशयन आमी नियाळ केलो. तिसरें आमी नियाळ केलो, आमी फळां बरीं जाय. फळां बरीं म्हळ्यार आमचे कडेन मोलादीक आमचें तें आसा, आमचे तें समस्ये परिहार करचे सकत आसा, पूण आमी ट्युनिंग अप जावन आमी एक बऱ्या तरान रिफायन जावन त्या देखून आमी कशें लोकांक स्पंदन करचें तसलें, लोकांक पोवचें तसलें फळां बरीत व्यक्ती जायचे म्हणल्या विशयन आमी नियाळ केलो. आमी नियाळ केलो चवथें, वाडावळ आमी जावंक जाय. कशें उंडो आनी बी आसा, जें कितें आमी केवळ खावंक मात्र न्ही, हर एक दिसाचो आमकां जें कितें मेळटा बगार तें आमी इन्वेस्ट करी जाय. आमी त्या मुखांतर आणखी एक भाग एक इन्वेस्ट करूंक दवर, तातूंत वृद्धी जाय म्हणल्या विशयन आमी नियाळ आटापिलो. पंचवे आमी नियाळ आटापिलो, आमचे थंय सामर्थ्य वाडय जाय. आमचे थंय जाय तितलें मानसीक रुपांतर जाल्यार, जाय तितलें आमकां समस्या परिहार करचे सकत आसल्यार, जाय पुरते आमी फळां बरीं जाल्यार, आमकां वाडावळ जावं कशें म्हणून गुत्त आसल्यार, जर तर आमचे कडेन सामर्थ्य आमचें थंय आमगे वाडोवं ना जाल्यार आमी स्विकार करूंक जायना आमकां येवचें तें रिवार्ड्स, या आमकां येवचें तें आमकां फळ कितें येता तो स्विकार करचें तसलें सामर्थ्य आमी वाडोवच्या विशयांत. आनी आयच्या दिसा आमी भोव मोलादीक अनेक संगत आज आमी नियाळ करतले. तें जावन आसा प्रावादपणाची समृद्धी. थोडे फावटी अशें घडटा की मोगाचें न्हू, मनशा कडेन जाणवाय आसा, ताका ग्रेस जायची, अनेकल्याक सही करीचें म्हणून मोन आसा, ताजे कडेन ताजे कडेन मोलादीक व्यक्तित्व आसा, म्हळ्यार जावंक पुरो शिकाप, जावंक पुरो वस्तू जाय तितल्यो आसा त्या मनशा कडेन. या त्या व्यक्तीक वाडावळ जायचे, ताणें म्हणलें ताजे तें चिंताप आसा आनी इन्वेस्ट करूंक तो रेडी आसा, ताजे तें सामर्थ्य आसा, तरी पूण कांयच जायना, कालें केल्यारय मुखार वेतस ना. आनी ह्या वेळार सर्वेस्पराचें प्रावादपणाचें उतार आमकां समृद्धी करूंक शकता. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पेद्रो म्हणटा, आमी सोमयांक सगळ्या राती आमी मासली बागोवंक पळयलें, आमचे कडेन बऱ्यांतली बरी दोण आसा, आमचे कडेन मोलादीक दोण आसा, आमचे कडेन बरें एक झाड आसा, आनी इतल्या वर्सां आमी मासली बागोवन भयंकर आमकां एक्सपिरियन्स आसा, आमी अनुभव आशिल्ले व्यक्ती, सगळे आमी कश्टान आमी आळसाय करुना, सगळे आमी कश्ट काडले जाल्यारय म्हाका फळ येवना सोम्या, फळ येवना. आनी सर्वेस्पर सोमी जेजू सांगता, एक प्रावादपणाचें एक उतार थंयसर घालता आनी म्हणटा, तुमी वसा आनी गूण उदका लागीं तुमी वचून थंयसर ती तुमचें झाड उडया. आनी वो पेद्रो म्हणटा, आमकां स्वता जावन धैर्य ना, तरी पूण तुज्या प्रावादपणाच्या उतराचेर हांव फातयेवन हांव तें झाड उडयतां. आनी तक्षण मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तक सांगता, मासली इतली रास झाडांक सांपोडले की झाडां पिंजोवंक लागलीं, उरले पुराय येवन ताका साय करूंक लागले. आनी इतले ते पळयले ते विविध रितीची व्हडली व्हडली मासली, समृद्धी, विशेषतः ते विकल्यार जाय तितले लाखांनी पयशे जावंच आसले, तसली मासली तांच्या त्या भल्याक ती सांपोडली. मोगाचें न्हू, म्हाका आनी तुका
गरज आसा मोगाच्यानो प्रावादपणाची उतरां आमच्या जिवितांत प्रावादपणो आमकां भितर व्यक्ती मुखांतर सर्वेस्पर देवान उलयल्लें जावंक पुरो आमचे संस्थे खंयचोय तो संस्थो जावंक पुरो खंयचेय ते व्यक्ती जावंक पुरो खंयचेय ते कुटुंब जावंक पुरो मोगाच्यानो प्रावादपणाची आमकां गरज आसा आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा अशें ह्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायान 14 वाक्य म्हणटा एका प्रावाद्या वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलाक इजिप्तांतलो भायर काडलो आनी एका प्रावाद्या वरवीं ताणें इस्रायलाक सांबाळलो. सबार संगती एका मनशाच्या एका समुदायाच्या एका देशांत घडटा जाल्यार थंयसर प्रावादपण सर्वेस्पर जें आसा जाल्यार त्या प्रावादपणा वरवीं चलिल्ल्या वरवीं जायतितलें बरेंपण घडटा मोगाच्यानो. समृद्ध एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी पळयता दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायांत थंयसर आमी एक घडीत आमी थंयसर पळयता. एक झुजाक भयंकर व्हडलें सैन्य आयलें आनी ह्या रायाक कितें करचें म्हूण कळटेसना कांय संडे जावन सलवतन्स म्हूण ताका बगता. त्या 12वें वाक्य म्हणटा आमचे विरोध येता त्या बळिश्ठ जम्या विरोध रावंक आमी अशक्त. आमी कितें करूंक जाय म्हणून आमकां समजना देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्या सुमया. सांचे कडल्यान असाध्य जाय तितले आमी प्रयत्न केले कांयच साध्य ना आनी थवळ तसल्या एका संदिग्ध परिस्थितीर सर्वेस्पर देवाक ते पळयतात आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा 20व्या वाक्यांत दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ते तेवोकाच्या अरण्याक गेले. ते भायर सरता आसतना जेहोशाफाटान येवन म्हळें जुदाच्या लोकांनो जेरुसलेमाच्या निवास्यानो म्हाका ऐका. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचेर फातीणी दवरा आनी तुमी थीर रावतल्यात. ताच्या प्रावाद्यांचेर विश्वास दवरा आनी तुमकां सैत लाभतलें. कोणाचेर? सर्वेस्पराचेर फातीणी मात्र न्ही ताच्या प्रावाद्यांचेर तुमी विश्वास दवरा आनी तुमकां सैत लाभतलें. प्रावादपणो मस्तो गरजेचें मोगाच्यानो. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मुखलें 22वें वाक्य म्हणटा ताणें गायन केलें स्तुती केलें आनी उपरांत ते वेता आसतना 24वें वाक्य म्हणटा जुदाचो लोक अरण्यांतल्यान बुरुजाक आयलो. ताणें दुस्मनाच्या जम्याचेर दिश्ट घाली तेन्ना तांकां धरणीर पडलेलीं मोडी शिवाय वाचून उरलो कोणूच दिसलो ना. जेहोशाफाट आनी तेजे मनीस लूट व्हरूंक आयले. तांकां थंय राशी राशींनी वस्तू मुस्तायकी आनी मोलादीक आयदनां मेळ्ळीं. तांणी आपणा समेत इतल्यो वस्तू व्हेल्यो की तांच्यान त्यो वोवंक जाल्यो नात. 3 दीस पर्यंत तांणी लुटलें कित्याक तितली व्हड लूट थंय आसली. पळय मोगाच्यानो एक संघश्ट परिस्थिती. कितें केल्यार आमी तांचे वेळेर त्या सैन्या वयर जैत व्हरूंक जायना. आमचे कडेन खंड जावन कश्ट अशक्त तरान सर्वेस्पराक पळयतात आनी सर्वेस्पर देव त्या प्रवाद्या मुखांत उलयता आनी म्हणटा तुमी जैत व्हरून जातल्यार तुमी तांकां लुटोवन तुमकां जाय तितली संपत्ती मेळटली. आनी ह्या विचाराचेर जेहोशाफाट राय म्हणटा सर्वेस तुमी भियेनाकात सर्वेस्पराचेर पातया त्या प्रावाद्याचेर पातया. प्रावाद्यान सांगलां हे आमी जैत व्हरून जातलें म्हणून आमकां जाय तितली समृद्धी लाभतले म्हणून त्या प्रावाद्याच्या उतरांचेर आमी पातया म्हूण सांगूंक लागलें. त्या प्रावादपणाच्या उतरांचेर ते पातयेवन वेता आसतना थंयसर ते सैन्य एकामेका तांचे वेळेर झुजोवन गेलां आनीक हांकां इतली रास लूट मेळटा. उडास दवरा ह्या सैन्यान वचून अनेका राजाक वचून गेल्ले जाल्यार थंयसर कांय म्हणे लुटूंक कांय म्हणे मेळटा. कित्याक आनी ह्या शेतांत हांव अनेक राजाक वचून तांची समृद्धी हाडूंक साध्य आसा. पूण हांगासर अनेक सैन्य आमच्या राजा भितर रिगोवंक आयिल्लें. थंयसर त्या सैन कित्याक जाल्यार अनेक आयिल्लें सैन तितली ग्रेस्कायेची मोलादीक वस्तू हाडटात मोगाच्यानो. एकच एक कारण सर्वेस्पराच्या उतार त्या प्रवाद्या मुखांत भायर आयलें आनी त्या प्रवाद्या मुखांत कितें तें आयलां तें जारी जावंक आसलें. आनी त्या देखून ह्या सैन्या कडेन तांणी
आमचे कडेन झुजाक येता आसतना जाय पुरतें ते हाडनायले, जाय पुरतें तांचे कडेन लूट जावन ते जैते वन जाले. अनेक उदाहरण दिता मोगाच्यानो. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत आमी ते पळयलें जाल्यार दुकोळो इतलो वर्तो जाता की मनशाक मनीस खाता. थंय आमी वासयांक घरा वचून वाचलें जाल्यार 6वा अध्याय वाचलो जाल्यार आमकां कळटा मनीस मनशाक खंयचे तसले संकश्ट घडिता थंयसर घडतात. आनी असल्या असाध्य परिस्थितीर कितेंच करूंक जायना मनशाक मनीस खावन आसतना थंयसर एलिशा प्रवाद येवन म्हणटा 7वें अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा एलिशान म्हळें सर्वेस्पराचें उतार ऐका. अशें म्हणटा सर्वेस्पर फाल्यां सकाळीं ह्याच वेळार सामारियाच्या दरवाट्या लागीं एक माप पीठ 1 शेकलाक मेळटलें आनी 2 मापां जव 1 शेकलाक मेळटलो. पूण सरदारान जाच्या बावल्याक राय तेंकून आसलो देवाच्या मनशाक म्हळें सर्वेस्परान मळबाची जनेलां उक्तीं गेल्यार अशें घडोवंक साध्य ना. एलिशान जाप दिली तुजेच दोळ्यांनी हें तूं देखतले पूण तुका खावंक तुज्यान जावचें ना. पळय हांगासर तसले एका दुखोळ्याच्या परिस्थितीर मनशाक खाण नासतना मनशाकच जिवीत आपल्याच भुरग्यांक जिवीशी मारना खावच्या त्या संदिग्ध परिस्थितीर एकलो प्रावादी येवन सांगता फाल्यांच्या दिसा इतले बरो समृद्धी इतल्या उण्याक इतलें खाण मेळटा. आनी राय असो सरदार म्हणटा साध्यच ना कित्याक दुकोळ इतलो विस्तारला की एका दिसान कशें तशें बदलावण जावंक साध्य. आनी तो म्हणटा सर्वेस्परान मळा उक्तें गेल्यार असाध्य. पूण तो विचारलो तो मनीस सर्वेस्पराच्या प्रवाद्या मुखांतर कितें उतार भायर सरता तें समृद्धी हाडूंक शकता. आनी हें उतार आमी 7व्या अध्याय वाचता आसतना आमकां कळटा. घरा वचून आमी वाचया थंयसर आमकां कळटा सर्वेस्परा देव तशेंच आसा करता पूण ह्या सरदारा तें खावंक मेळना कित्याक तितल्या उण्याक ह्या मेळटा आसतना खाण जेवण लोक हारी येता एकामेकाक गुड्डावन तो सरदार मरता. मोगाच्यानो प्रावादपणाची ग्रेसकाय एक विशिश्ट ग्रेसकाय जावन आसा. आनी मागण्यांत आमी थीर रावल्या वेळार सर्वेस्पराचें उतार आमकां स्वप्ना मुखान जावंक पुरो, विविध व्यक्ती मुखान जावंक पुरो, विविध संगती मुखांतर थाचे प्रावादपणाचें उतार वेता. आनी त्या देखून समी म्हणटा 10व्या अध्यायांत 41 वाक्यांत म्हणटा प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून ताका स्वागत दिता प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. सामात्यवाच्या 10व्या अध्याय 41 वाक्य प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता ताका प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. वय मोगाच्यानो केदाळा आमी प्रावाद्याक ताज्या उतरांक मान दिता. मुस्तुबडेशें करता की थोडे फावटी आमी तें काल डोंट केअर करता काल साहेब तें कशें जावचें साध्य आसना ताका कांय मांडो कांय समानांक म्हूण चिंता. सर्वेस्पराचें उतार मोगाच्यानो प्रवाद्या मुखांत आयिल्ल्या वेळार आमी मागिल्ल्या वेळार सर्वेस्पराचें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या समुदायाक म्हज्या देशाक म्हज्या राष्ट्राक सर्वेस्पराचें उतार आयिल्ल्या वेळार त्या उतराचेर पातयेवन जियेल्ल्या हर एका मनशाक समृद्धी 100% लाभता. हाका हें जारी जावंक 2 संगतीची गरज आसा. पयल्या सुवातेर ताका सर्वेस्पराक आमी मान दिवंक आसा. सर्वेस्पराक मान दिसय मात्र न्ही सर्वेस्पराच्या तोंडाकी मान दिसय म्हणजे प्रवाद्याकी मान दिसय. थवळ थंयसर अजापां आमच्या जिवितांत घडोवंक शकतात. दुसरें जावन आसा सॅक्रिफीस आमी करूंक जाय. सॅक्रिफीस विविध तरांचे आमी आदल्या पोरण्या सोल्ल्यान पळयलें जाल्यार जाय तितले तरेचे सॅक्रिफीस बली भेटोवन आसले. आतां आमचें जावंक पुरो उपासा वरवीं आमचें जावंक पुरो आमकां भुकसूंकूच जायना तसल्या मनशांक भुकशिल्ल्या वरवीं तो एक व्हडलो सॅक्रिफीस जावंक पुरो. मिसाच्या बलिदाना मुखान जावंक पुरो विविध रितीचे सॅक्रिफिसा मुखान एक सॅक्रिफीस करतना म्हाका इल्लें दुखाचें म्हजे तावन गेल्ल्या बरें म्हाका जायचें असले सॅक्रिफीस केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत अजापां वयर अजापां करूंक शकता. उडास दवरया ह्या आमकां समृद्धी जावंक पुरो संस्थ्याक जावंक पुरो व्यक्तींक. समृद्धी म्हळ्यार कितें? समृद्धी म्हळ्यार जावन आसा
एका संस्थ्याक एका व्यक्तीक एका कुटुंबाक पवित्र आत्म्याच्या त्या सत्तेद्वारे लोक अवकाश आणि संपन्मूल लागता. लोक अवकाश आणि संपन्मूल लागता. आता एका व्यक्तीक त्याच्या बोवारी सडन लोक येवंक सुरू जाता आणि तो लोक येवन ताका लिफ्ट करूंक तो सुरू करता. विविध रितीन ताका लिफ्ट करता. कित्याक ताका अवकाश सबार थंयसर अवकाश लाभतात. व्यक्ती आयिल्ल्या वरवीं ताका अवकाश लाभतात, ताका संपन्मुलां लाभतात आणि ह्या अवकाशाद्वारे सदुपयोग करणं ते संपन्मुलां करणं थंयसर तो व्यक्ती आशिर्वादी जाता. उदाहरणाक एक उदाहरण वांजेलां दिवचें जाल्यार जोब आमी जाणाव. जोब कंप्लीट सोलवून गेल्लो. कंप्लीट म्हळ्यार कंप्लीट सोलवून गेल्लो. 42 अध्याय 10 आणि 11 वाक अशें म्हणटा, जोबान आपल्या इश्टां पासत प्रार्थना केल्या उपरांत सर्वेस्परान जोबाची ग्रेस काय फाटीं दिली. सर्वेस्परान ताका आदी आशिल्ल्या त्या प्रास दोड्या मापान दिलें. तेन्ना सर ताचे भाऊ भयणी ताची आदली वळखीची सगळीं ताजेशी आयलीं. ताच्या घरा ताजे सांगाता जेवलीं. सर्वेस्परान ताच्या धाडिल्ल्या सर विघ्ना भशेन ताणें आपले कळवळे उसारले आनी ताका बुजवण दिली. तांचे मदल्या हर एकल्यान एक नाणें आनी एक भांगाराची मुदी घाली. खेदाळा सर्वेस्परान थंयसर आशिर्वादीत केलें. लोक ह्या जोबाच्या कुशीन येवंक सुरू जालो आनी हर एकलोय लोक कितें करता, ताका आशिर्वाद करता, ताका भांगाराची मुदी घालता, ताका एक नाणें दिता आनी आशिर्वादीत करता. आनी ह्या संपन्मुला वरवीं तो थोडें तो परचेस करूंक शकता. जावंक पुरो ताजी गोरवां, जावंक पुरो इतर शेळयो तो खाण घेता आनी थंयसर तो समृद्धी जावंक पावता. मनशाक केदाळा ग्रेस काय पवित्रात्म्याच्या द्वारे येता. मोगाच्यानो ऑटोमॅटीक कशें आयस्कांता एट्रॅक्शन करता गे तशें ती सकत पवित्रात्म्याची सकत आमच्या बोवारी मनशाक हाडयता. जाय तितलें ग्रेस जावं आमकां अवकाश लाभतात. जाय पुरतें आमकां विशिश्ट तरान लोक ह्या समुदाय ह्या समाज आमकां विशिश्ट तरान उसल्या पावंड्याक वचोंक आमकां अवकाश करून दिता. त्या देखून पयल्यान पयलें आमी उडास दवरयसय ग्रेस काय प्रवादपणाच्या समृद्धेंत हांवें तुवें मोगाच्यानो मागिल्ल्या वेळार पवित्रत्म्याचे सकत आमच्या कुटुंबाक, आमच्या संस्थ्याक, आमच्या समुदायाक ती येवन रावता. ह्या व्यक्तीचेर ती येवन रावता आनी आमच्या बोवारी आमकां पुनर्निर्माण करूंक, आमच्या आशिल्ल्या परिस्थितींत उसल्या पावंड्याक व्हरूंक जाय पुरतो लोक, जाय पुरतो अवकाश, जाय पुरतो आमकां समृद्धी आमकां विविध रितीन थंयसर संपन्मूल आमकां फावो जाता. दुसरें मोगाचें न्हू, आमी सामस्य परिहार करूंक विशिश्ट रितीचे आमकां जाणवाय लागता. केदाळा पवित्रत्म्यान आमकां ठरयलां, ग्रेस जावंक आमकां अवकाश आमकां लाभयला. तवळ आमी विविध व्यक्तीचे समस्या विविध रितीर परिहार करूंक विशिश्ट तराची जाणवाय आमकां मेळटा. विशिश्ट तरेचो अवकाश आमकां लाभता. विशिश्ट तरान आमकां संपन्मूल लागतात आनी ह्या वरवीं आमकां आशिर्वाद दुडवा रुपार, मान मर्यादे रुपार, तशेंच प्रभाव रुपार आमकां विविध रितीर येता. आनी ह्या वरवीं आमचो संस्थो, आमचे कुटुंब, आमचे घराणे, आमचे व्यक्ती, आमचे समुदाय विविध रितीर उन्नत स्थानाक पावता. इसाया प्रवक्त्याच्या 60व्या अध्यायांत पयलें तावन 6वें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. आज हांवें तुवें दृढ निर्धार करूंक जाय मोगाच्यानो. सर्वेस्पर देवाचो परजळीत उजवाड आमचेर देवून आयला. आतां आशिल्ल्या स्थितीर आमी आसूंक न्हय, बगार अति उन्नत स्थानार वचोंक ताचो उजवाड आमकां आयला. सर्वेस्पर म्हणटा, उठ, तूं बसुल्ल्या कडेन आसाय,
तूं बसुल्या कडेन आसाय आसले ते परिस्थितींत सबार वर्सां सबार दशकां आमचे घराणे आमचो लोक जायते पुतले आसा सर्वेस्पर आशे येता मोगाच्या न्हू उठाय जाय आमचे समुदाय उठाय जाय आमचे कुटुंब उठाय जाय आमचे व्यक्ती परजळे जावच्या खातीर आनी पळयत पुरसाक म्हणटा पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताजी महिमा तुजेर दिश्टी पडटा सगळ्या संवसारार कोविड पॅन्डेमिका वरवीं थंयसर आर्थीक दुस्थिती आसूंक बरो आज आमी पळयता जाल्यार राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय मट्टार हर एक कडेन आर्थीक वेवस्था अल्लोल कल्लोल जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा जाय पडटे कडेन खंय जावंक बरो अमेरिका चीना ह्या विविध राष्ट्रांची इंग्लंडाची आनी परिस्थिती पळयली जाल्यार मुस्तो आर्थीकता संकश्ट येवन आसा कालचे सत हांवें एका पदराबाडे USA अमेरिकाच्या पदराबाडे उलयतना तो म्हणालो मुस्तो हांगासर परिस्थिती पाड आसा मेळून बारी परिस्थिती पाड पयलींच्या बरी नंतना एकदम म्हळ्यार एकदम म्हारग जावन आसा पयशांक व्हॅल्यूच नातल्या बरी हांगा जावन आसा म्हणून हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सगळ्या संवसारार आर्थीक काळोख खूब जाल्यार सर्वेस्पर देवान उठ आनी परजळे जा म्हूण आमकां सांगल्या वेळार हांव आनी तूं म्हजी समुदाय आमचे संस्थो ग्रेस जावंक साध्य आसा आनी पयत पुस्तक म्हणटा राष्ट्रां तुज्या उजवाड अशीं येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ अशीं तुजे दोळे उबार आनी भोंवतीन दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजे इशीं येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडेर बसोवन येतात हें पळोवन तूं परजळी जातलें तुजें काळीज उठतलें आनी रूण जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली राष्ट्रांची ग्रेसकाय तुजेशी येतली सगळो लोक आमचे बोवार येता कित्याक येता पवित्रत्वाची सकत आमच्या मुखांत वळता पवित्रत्वाच्या आकर्शणा वरवीं सगळो लोक येतना संपत्ती मोगाच्या न्हू आमकां हाडून येता समृद्धी आमकां हाडून येता पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर लोक हरियारीन येतलो मात्र तुज्या उजवळ राष्ट्रांत तुजेशी येता म्हळ्यार सगळे लोक आमचे जशें येता आनी कितें म्हणटा दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली राष्ट्रांची ग्रेसकाय तुजेशी येतली देखून चिंचे नाका आतां खालें ग्रेसकायेचें चिंचें सगळ्यांनी आर्थीक संकश्ट प्रारंभ जाल्यात आमी कशें ग्रेस जावचें न्ही मोगाचें न्हू पळयत पुस्तक सांगता सगळ्यांनी काळोख आसल्यार सर्वेस्पराचे आत्म्याचे सकत प्रावात्पणाचे सकत वळता नासतना सर्वेस्पराच्या सक्ते वरवीं जाय तितलो लोक जाय तितलो अवकाश जाय तितली समृद्धी आमकां वळोवंक साध्य आसा पंचवाक्य म्हणटा सवे वाक्य म्हणटा खरी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची एफाची थारून खरी भांगारांनी दुंब हाडून शेबतोन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं असलें एक विशिश्ट रितीचें आर्थीक समृद्धी सर्वेस्पर देव एसाया प्रवाच्या 60वें अध्याय पयल्या तावन 6व्या वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां तो बसयता मोगाचो न्हू आनी पळयत पुस्तकांत आमी जाणो किर्तन 23 5वें वाक्य म्हणटा तो भारी व्हडल्या रितीन थंयसर सांगता मुझें मातें तेलान मागताय मुझें पात्र बरोवन वता केदाळा सर्वेस्पर देव म्हजें मातें तेलान मागता मुझें पात्र म्हजें आसचें कोप समृद्धेन भरता मोगाचो न्हू समृद्धेन आमी बराशे जाल्यार केवल हांवें सांगलें पयलीं आमी नियाळ्ळ्या फाटल्या मागण्या समय तर नियाळ्ळ्या त्या नियमा वरवीं मात्र न्ही पवित्रत्म्याच्या त्या सक्ते वरवीं प्रावात्पणाच्या त्या उतरा वरवीं सर्वेस्पराच्या सक्ते वरवीं ताणें आमकां माकल्ल्या वेळार सर्वेस्परान आमकां माकल्ल्या वेळार आमचें कोप भरोन ओमथता त्या देखून आयच्या दिसा सर्वेस्परा लागीं आमी मागता आसतना सर्वेस्परा लागीं मागया सर्वेस्परा आमकां आमचें मानसांतर कर आमचें मोतीचें रुपांतर कर आमकां मोलादीक व्यक्तीगत समस्या परिहार करचें जाल्यार एक विशिश्ट तरेची जाणवाय आमकां दिसोवया आमचें थंय फळां बरीतपण आमचें सामर्थ्य वाडय आमचें थंय हर एकांदी वाडावळ कर आनी प्रत्येक तरान तुजें आमकां सोम्या प्रावात्पण दी आमी खंयच्या वाटेन वचा जाय कशें वचा जाय म्हणलें प्रावात्पण दी आनी ह्या वाटेन आमी चलतले ह्या वरवीं हांव मुझें कुटुंब मुझें घराणें म्हजो वाडो म्हजी फिरगस म्हजी देशीस
मुजे समुदाय आणि सगळे राष्ट्र समृद्धी बरे जावंक आमी कारण करता जावया मोगाच्या न्हू सर्वेस्परा देवाक आमी हर्शिया आनी ग्रस्त जावन आनी आशिर्वादीत व्यक्ती जावन सबार लोकांचे दोळे पुसचे व्यक्ती जावन सबारांक आश्रयांक आमी सही करचे व्यक्ती जावन सबारांक घर बांदूंक आमी सही करचे व्यक्ती जावन सबारांक खाण जेवण दिवचे असले व्यक्ती जावन आमी विशेष रितीन आशिर्वाद जावचे बसत सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया आमेन. मोगळा सुमया जेजू तूं जावन आसाय पवित्र देव, तूं जावन आसाय जिवंत देव आनी तुजें तावन असाध्य म्हणलें कितेंच ना सोम्या. हर एकल्याची काळजां मनां जाणा आसो देव तूं. तुज्या स्पर्शा वरवीं हर एका मनशाचें जीवन बदलूंक शकसो देव तूं. मोगाचो दर्यो तूं, जाणवायेचें भांडार तूं, कुरपेची झर तूं, दैवीक ज्ञानान हर एकल्याक तुजे सरशीन ओडूंक शकसो मोगाचो इश्ट तूं. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमा सोमेस्तंक तुज्या हाती. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन मागता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसचें आर्थीक दिग्बंधन मोडन घालना आमकां सुडका लाभोवच्या पासत. मोगळा सोम्या जेजू समर्पण करता जो कोणाच्या कुटुंबांनी आर्थीक संकश्टां वरवीं भुरग्यांचें शिकप तांकां जाय पुरतें शिकप दिवन आनी तांणी मुखल्या पावंड्याक पावोवंक अडखळ आसा त्या कुटुंबां पासत ह्या घडये आमी मागता सोम्या आशीर्वादची. हाला माशाला लिलिले ला 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 बाशारा रा 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 ब्लेशरा 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 जीसस ब्रेक एवरी चेन हाला बाशारा रा 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 हिला माशाला ला लिलिले ला 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 समर्पण करता सोम्या जो कोणाक घरांची गरज आसा आनी आर्थीक संकश्टा वरवीं तांच्या घरांची कामां अर्द्या रावल्यांत ह्या पूर्ण करूंक असाध्य जाल्यांत सोम्या ह्या तांकां त्या घराक बुन्यादी फातर घालूंक आर्थीक संकश्ट निमती साध्य जावना सोम्या. मोगाळा सोम्या तसल्यांक तूं आशिर्वादची समर्पण करता सोम्या तसल्या कुटुंबांक सोम्या तुज्या आशिर्वादाचो हात तांचेर दवर. ब्लेस कर सोम्या कालाबा शाला ला 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 हिला माशोलो ले 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 हिरा रक्षक ब्रा 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 ब्रेक 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 सोम्या ब्रेक कर सोम्या तांची संकश्टांची जिणी सोम्या तूं आशिर्वादाची जिणी जावन बदली सोम्या. हाला माशारा रा 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 हाला ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळा सोम्या समर्पण करता सोम्या जो कोणाक सोम्या दान दिवंक मोन आसा तांच्या जिवितांत बरेपण करूंक मोन आसा पूण आर्थीक संकश्टां वरवीं तसलें बरें काम करूंक तांकां अडखळ उपजोन आसा. मोगाळा सोम्या तसल्यांक तुज्या हातीन समर्पण करता सोम्या. सोम्या समृद्धी बरीत आशिर्वादांनी तांची कुटुंबां भर सोम्या शबलुस्ती माला शाला लिली लाला हिरम दरक सुक्ताना दिसला सुकानातली जर जावन तांच्या जिवितांत सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सत्यान तांचे थंय समृद्धी वळय सोम्या. सरकीचो दरवाटो ओपन कर आनी हर एका कुटुंबाक आशिर्वादची हर एकल्याची बंधना आर्थीक बंधना आर्थीक संकश्ट सोम्या तूं निवारण कर. हाला माशाला लिली लाला रे बाश कर बरा 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 बाशा बरा 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 बाशा बरा 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 बा सोमाला शुर रा 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 शबरिस तुम्हाला इशारा रा रा. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आर्थिक संकष्टा वरवीं खाण जेवण नसताना कष्ट जाल्यांक सोम्या सोम्या जेजू निर्गतिकांक सोम्या सोम्या समर्पण करता आशीर्वाद से सोम्या सारख्या खाण जेवण सेवंक तांकां जाय पुरतो आदार लाभय सोम्या आर्थिक ब्लेसिंग तांकां फावो कर सोम्या आला ले 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 राबा 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 शिबाला बाला 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 बशारा रा 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 हिला बाबा शोलो ला 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 ले रा 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 आला माशारा रा 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 हालेलुया. सोम्या समर्पण करता जायते काम करतात पण प्रतिफळ मेळोंक तो प्रतिफळ रिसीव करूंक तांकां अडखळ कितें आसा कितें दिग्बंधन आसा कसली नेगेटिव्ह एनर्जी अडखळ जावन उबी आसा ते
सोम्या Yes, तुझ्या Lord. पायामळी Touch, समर्पण touch, करता Lord. आता ती Destroy ब्रेक कर me. सोम्या बाला शाला ला लिली लिला रोबक्तला मशाला ला लिली लिला ला हिला मशाला लिली रा 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 रेबा शारो रा 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 सोम्या हर एकल्याचे हात थांनी करच्या वावरासो प्रतिफळ जोडचे हात जाऊन मारपाट कर सोम्या ला 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 रबा शाला लिली लिला ला रोबक्तला मशाला ला लिली ला रा ही बाला शारा रा रा आले ला 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 हबा रबा रबा हालेलुया मोगळा सोम्या जिजू साबार जण मस्तू जोडतात आणि त्याच प्रमाणे मोडतात सोम्या ते बऱ्या कामाक यूज जायना सोम्या मोगळा सोम्या जिजू गळले पैसे उदका बरी करसो नसोन तांच्या हाताने कितेंच तांकां सेव करूंक या बरेपण करूंक ते पैसे उपकाराक पडनातले बरी आडावची ती नेगेटिव्ह एनर्जी सोम्या जेजूच्या पवित्र रक्तानं बंद जाऊ दे आणि ती निष्क्रिय जाऊ दे आणि सोम्या जेजू त्या व्यक्तींक आशीर्वाद आता देवन दिले हाले शलालाला माशारा रे दिदारा हिला माशालाला ला 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 ली दिदारा रा 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 रबा शबा रबा 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 हिला माशालाला ला 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 ही ताना शूरा ला रा रे दिदारा ब्लेस कर सोम्या ब्लेस कर सोम्या ब्लेस कर सोम्या जोडले सोम्या बियाळो जाऊन उपयोग जाऊ बरे पण सरकार दायज पण जाऊ ते आम्ही बऱ्याक उपयोग करचे बरे सोम्या आमकां मेळिल्ली संपत्ती आम्ही उपयोग करूंक ब्लेस कर सोम्या ला 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 हा बरा 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 बा शा बरा 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 बा हाले ले 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 हा ला 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 हालेलुया 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 मी सांग गावांक सोम्या जेजू मी सांग गावांनी करच्या वावराक जाय पुरतो आधार मेळनातल्या बरी आडावची नेगेटिव्ह एनर्जी सोम्या ह्या घडये ब्रेक कर आणि त्या मी सांग वावराक जाय पुरतो मोठ्या मापान सहकार मेळोंक सोम्या तुझो वाटो मुक्ते कर सोम्या हाले ली 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 अरे डी 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 शिरा रा 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 अरे रा 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 रे रे रा हरा रा 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 ला 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 हाले ले 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 हाले ले ली 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 ला हरा रा रा सोम्या हर एका संस्थांक समर्पण करता सोम्या आश्रयांक समर्पण करता सोम्या निर्गतिकांक जो कोण जतन घेता तांकां समर्पण करता सोम्या तांकां जाय पुरतो समृद्धीचो वाळो तूं फावो कर सोम्या Hallelujah, hallelujah, तूं hallelujah, समृद्ध hallelujah. आलमशिलेलेला Jesus, 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 hallelujah. Touch, 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 Lord Jesus. होला बाशराला Hallelujah, hallelujah, आलमशलाला hallelujah, 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 हर एक डील समर्पण करता तुझ्या पवित्र रक्तात ते ब्लेस कर सोम्या हर एक डील ब्लेस कर सोम्या जो कोणा कामाने टार्गेट करणं त्या मार्फत समृद्धी येऊ कसा कोण सांगता ते टार्गेट रीच करू साध्य जाईना ते समर्पण करता सोम्या तांचे टार्गेट तांकां ती होली कॅपॅसिटी दी सोम्या तांकां दिले टार्गेट फिनिश करणं ताडी उचल्या पावड्याक पावोंक कृपा तू फावो कर सोम्या हालेलुया 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 ला माशाला इला बाबा शाला ला 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 हालेलुया 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 ला मा शबरा बरा 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 शरा ला ला हालेलुया ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗತೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ
ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. मोगळा सोमिया जेजू तुझे आशीर्वाद तुझे समोर हजर असल्या लोकांक तू फावो कर. हालमा शाला ला 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 दैविक ज्ञानानं फुडें सरोंक सोमी सबारांक करपा दिवन सबारांची बिझनेसां आशीर्वादीत करता म्हण बसयता. हाला ला 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 माशारा ला 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 हा बरे बारा 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 बा सुला ला ला शाला 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 ला ला आरा रा रा हालेलुया. अर्त्या रावून घराची कामां ब्लेस करणं ती पूर्ण करून करपा दिता म्हण बसयता. हालमा शाला ला शाबाराबा 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 उलोवण्या मुखार कन्विन्सिंग पॉवर मूव जावन आत्म्याच्या सत्तेन सबारांची रावुल्ली डील्स ब्लेस करता म्हण बसयता. हालमा शाला लेलेला शाबाराबा 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 हालालाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. पिढे मुखांतर खर्चोचे पैसे सोमी जेजू बरे भलायकी दिवन ते स्टॉप सबारांक ते वखदांक खर्चोचे पैसे सेव करून करपा दिता म्हणटा बसयता. हालेलुया राबारी तुराना सालाला लिया ला 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 हिला माशरे ले ला 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 ब्लेशा 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 सबार कुटुंबाने पैशां खातीर बिरा राई जावन एकामेका झगडे जावचे रावून सोमी त्या कुटुंबाक समाधान दिवन ब्लेस करता. आणि आर्तदारे शारा दा 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 हालेलुया. थँक यू फादर, थँक यू जीसस, थँक यू होली स्पिरिट. सुमेस्त आमी दिंबी घालया. आमचे दोन्ही हात आमी उबान दरया मगचनो. हांवें सांगलें आमी हात उबान दिंबयेर पडोवन मागोवंक जाय. आमचे मागणे सोम्या मुखार पावता कित्याक बळवंत देव जिव देव आमचे मुखार आसा. तर सोमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता. जे कितें मागणी ते सवां घेवन आयल्या सक्कड ह्या वखदां सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. कोणें तुमचे लागीं मागोवंक विचारलां, कोणाक तुमी मागता म्हणून बसयलां तांकांय तांच्याय त्या सवां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमचे हर एकल्याची कुटुंबां सोमयाच्या पांयां आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका सांद्या गांवांत परगांवांत आसलीं भुरगीं बाळां युवाजन मालगडी काजारी जोडी प्रायवंतां पिडेस्तां हर एका भाव भयणी सुडास करया. सोमयाच्या पांयां ह्या हात आमी उबारल्यात. सोमया थंय आमी उबान दिवया मगाच्यान सक्कड कुटुंबांक हर एका कुटुंबाक आमच्या सोमयान अभिशेक करच्याक आपोडच्याक गुण करच्याक सोमयाची दया काकुलत आमच्या हर एका कुटुंबाची वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. विशेष तर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया मगाच्यान आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज करच्यामध्ये प्रत्येक जण रशिया आनी युक्रेनामध्ये कालच्या दिसा थंयसर वा 2 दिसां तावन थंयसर झूज परातिले सर जालां. जायत्या लोकांचो जीव येत आसा. तांच्या मनाक उजवाड दिवच्या हें झूज रावच्याक शांती समाधान स्थापन जावच्या खातीर विशेष तरान आमी त्या दोनी देशां खातीर आमी मागया मगाच्यान. तांचे स्वार्थीची सांच्या खातीर आमी मागया मगाच्यान. आमच्या पापा साहेबा खातीर सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागता आसतना आमच्या मंगळूर देशी खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आमचे गोवळी बाप आफ्रिकाच्या सामे देशी थंयसर मिसांव गांवाक गेल्यात. मिसांव त्या जाग्याक गेल्यात. तांची योजना तांचे वावर तांचे कितें थंयसर कार्यक्रम आसा सगळीं फळां बरी जावच्या खातीर आमचे सामे मिसांव आशिर्वादी जावच्या खातीर थंयसर वावरतल्या सगळी ह्या जागांक सोमयाच्या पांयां समर्पण करया. तांकां सोमयान सगळ्यांक आपोडच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया मगाच्यान. आमच्या गोवळी बाबा मरीबाद सोमयाची बेसांवां आशिर्वादां त्या पवित्र जाग्यार थळार वाळून दी म्हणून आमी मागया मगाच्यान. आमचेर हर एकल्याचेर सोमयाची आशिर्वादां आमी मागून घेवया. आमकां कितें सुख दूख बेजराय कस पिडा शिडा समस्या आसा सगळें ह्या हात उबान दवरल्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. सोमयाची बेसांव आमी मागया मगाच्यान मागया मागया.
हर एक न्ही कोणाकडेन मागून जाय कितें मागून जाय हर एक आमच्या कुटुंबाकडेन विशेषतः मागया आनी त्या सुमयाचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया मोगाचेनो आनी ते आशीर्वाद जोडूं आमच्या हात सकयल घालून गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या सलवोन बेच्या अस्कत विश्व्या बावटाचे बोलतेव्या जसे बापा तसेच पोता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका तळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसामी नावार्था आमेन. प्रार्थुया येदवा विची सक्रामेंत घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणेचो बोल सदांच आमचे दय आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.